कुंकळे म्हाड्डोळच्या शांतादुर्गा विजयते कला मंडळान गोंय उक्ते आंगण चलचित्र महोत्सव म्हळ्यार गोफ घडोवन हाडिल्लो। हो महोत्सव 16, 17 आनी 18 फेब्रुवार मजगती राजीव गांधी कला मंदिरान जालो। ह्या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्सको खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकार। एक पॉझिटिव्ह होप हो अत्यंत महत्वाचो आसा। आपण ते करून दाखयतले, साध्य करून दाखयतले। ती जर उर्बा जर घेतली जाल्यार निश्चितूच खंयचे हातीन घेतलेले काम ते टेलपा खातीर आपोआप तुमकां ताकद मेळटा। नंदनाचें एक नांवूच जावन आसा, एक उर्बा एन इन्स्पिरेशन। एन दीस वर्डूच जो आसा पळय न्ही तो खूब आमकां सगळ्यांक उर्बा दिवन वता, एक इन्स्पिरेशन दिवन वता। हांव हो सगळो महोत्सव यशस्वी जातलो अशी आशा व्यक्त करतां आनी सतत सातत्यान हांव सांगत आयिल्लो आसा नंदन उबाबूसनी की जे म्हाजे वयले जे कलाकार जे आसात त्या कलाकारांक एक मोठी वेगळी मास दिवपा खातीर हांव सातत्यान प्रयत्न करतलो। त्याच बरोबर घडये हे फिल्म फेस्टिवल हे म्हज्या कला आनी सांस्कृतीक संचालनालया तर्फे येना जाल्यार तरी आसतना आज हांवें ह्या वर्सा थोडोसो ह्या फिल्मा संदर्भात बजेटाक थोडोसो प्रोविजन केल्लें आसा। जणू की हे उगवते जे अशे तरेचे तरणाटे जे आसात त्या तरणाट खंय जर आमकां पालो जर दिवपाक जर लागलो जाल्यार निश्चितूच आमी प्रयत्न करतलो, ताचे विचार करतलो अशी ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक ग्वाही दिता।